येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रस्त्यात गोरवांचो विशय सरकारा कडेन खऱ्यांनीच सुटना. कांय रस्ते आनी हायवे गोठे म्हणून भाडेपट्टीचेर दिल्यात गोरवाकारांक. लोकांक पडला प्रश्न. कोरोना नेमांक पाळो दिवन गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली दहीहंडी. कोरोनाचे महामारीतूय तरणाट्यांचो प्रतिसाद. 4 सप्टेंबर मेरेन गोंयांत कमी चड प्रमाणात पावसाची चिन्नां. हवामान खात्याचो अदमास. चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस उरतले तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मनशाचे बळी घेवपाक लागिल्लो रस्त्यात गोरवांचो विशय सरकारा कडेन खऱ्यांनीच सुटना काय सरकारान गांवांतले रस्ते आनी गोंयांतले हायवे गोरवांक गोटे म्हूण वापरपाक दिल्यात काय भाडेपट्टीचेर दिल्यात कळपाक मार्ग ना. कुंकळे, वेरोड्या, अस्नोड्या, दक्षिणेत आसूं वा उत्तर गोंयांत रस्त्यार भोंवपाक मेकळी सोडिल्लीं गोरवां आतां लोकांचे बळी घेवपाक लागल्यात. तरीकय सरकार गंभीर दिसना. गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय गोवा 365 सेगीतपणान दाखयत आयला. ह्या रस्त्यांचेर मेकळी भोंवतल्या गोरवांक लागून जातले अपघात आनी वचपी बळी हाचेर उजवाड घालत आयला. लोकांचो आवाज सरकारा मेरेन पावोवपाची यत्न चालूच आसात, पूण सरकार मात्तय हालना हेंवूय दिसून येता. हालींच एक पत्रकारे रस्त्यात गोरवांक लागून बळी गेलो. मरणां सगळ्यांची सारकीच, पूण थळाव्यो पंचायती, पालिका वा सरकार हे बाबतीन गंभीर ना हेंवूय तितलेंच खरें. पळयात कुंकळी पाजरकोणच्या हायवे वयलो सार्वजनीक गोठो. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17 आनीक नॅशनल हायवे 66 म्हणटात. आज तुम्ही फाटल्यान पळयता पळय, आख्खी हायवे जी आसा ती ब्लॉक केले कडेन आसा ह्या गोरवांनी. एक आनी दोन गोरवां ना, जवळ जवळ 50-60 गोरवां आसात आनी आज ही हायवे बंद केले कडेन आसा. आमच्या फाटल्यान तुमकां पळयल्यार दिश्ट पडटा पळय कितली गोरवां ह्या रस्त्याचेर आसा आनी कितें ट्रॅफिकेक त्रास जाता ते. ह्या दिसांनी इन्सिडेंट घडत आसा, कितलेशे लोक मेल्यात. इन्सिडेंट पयर कुंकळे जाल्लो आनी ही एरिया आसा ही कुंकळे पांजरकणी हांगा आसा. हेजेर कोणी लक्ष दिवप, हेजेर पळोवप कोणे. आमी डेली हायलायट करतात ही गोरवां आसात ती लोकांली जीव घेता म्हणून. पयर वेरोडा हांगा एक भुरगो 50 वर्सांचो भुरगो मेलो गोरवां मारून. तेजे नंतर नॉर्था सुद्दां हांगा भुरगीं मेल्ले कडेन आसात अशेंच गोरवान एक्सिडेंट करून. आज ही गोरवांचेर जे आसा हेजेर लक्ष दिवप कोणे, हेका खरो जबाबदार आसा सरकार आनीक कन्सर्न जी म्युनिसिपालिटी या पंचायत आसा ते. आज कुंकळे म्युनिसिपालिटी ही पडटा, पूण आज कुंकळे म्युनिसिपालिटीच्या एरिये भितर पळय फाटल्यान कितली गोरवां ती. ह्या गोरवांक कोणीच वाली ना, कोण ना. एक्चुअली सांगपाक म्हळ्यार ह्या गोरवांक धरून व्हरोन ते गोशाळेक ह्या कोणाक जर बरो पोसता तांकां दिवपाक जाय आसलें, पूण हांगा खंयची ऑथॉरिटी हांगा पळयना. म्युनिसिपालिटी पळयन ती पळयना. इवन PWD जबाबदार आसा का गोवा रोड आसा तो PWD येता आनी PWDन हे पळोवपाचें उरता. पूण PWDची आसा कोण हांगा. फक्त PWDचे फक्त भोंवपाक उरपाचें. तेणी हांगा रस्त्याचेर कितें जाता कात जाता हेजेर लक्ष दिवप ना. ही जी गोरवां पळया तुमी आतां कितली गोरवां, ह्या गोरवां कितें जर आसा कितें करपाक जाता कोणाच्यान कांय जायना. आख्खे हायवे आडावन बसल्यात. हेजेर खंय तरी उपाय काडूंक जाय. आनी हो मये मतदार संघातले सुधारीत अशे जोडणेचो रस्तो सदांच अशेच अवस्थेत आसता. हांगा लागींच गोशाळाय आसा आनी हो विशय पंचायतीत हुमकळत पडला, पूण कोणाकच अजून गोठो सापडना. रोड टॅक्स भरपी गोंयकार ह्या मार्गांतल्यान येता वयतात, पूण रस्त्याची मालकी सरकारान टॅक्स भरपी गोंयकारांक न्हू जाल्यार गोठे नाशिल्ल्या गोरवांकारांक दिल्या अशें मानून पाशियेस काडून खास करून वाहनां चलोवपी हॉर्न वाजयत आनी जाता जाल्यार तांकां आंबडीत फुडलो मार्ग सोदतात. पळयात हांगा गाडयांचे हॉर्न कितले गरजेचे ते. लोकांचो उद्रेक सरकाराच्या कानार वचपाकच जाय.
शेनवारा असनोड्या नानोड्या विशाल कळंगुटकर या खबराकाराचो जीव गेलो तो ह्याच गोरवांक लागून ते विशींची थळाव्यांची ही पळयात प्रतिक्रिया. काल एक ऍक्सिडेंट जालो विशाल कळंगुटकर यांचो. आत्ताच तो एक्सपायर्ड जालो आणि गोरवां इतली आमच्या नानोड्या गांवांसून वलताक येका जाता. आमकां रातचे वचपाक सुद्धा त्रास जाता आणि भुरगे पळय ते बेगीन सकाळचे कामाक वयता तांकां सुद्धा त्रास जाता आणि आत्ताक म्हणजे वर्साचे म्हाका दिसता चडशे ऍक्सिडेंट त्या वलताक जातात आणि गोरवांची जी आता लहान हे आहा पाठ आसा ती सुद्धा मचून येता. म्हणजे ताका उपायच ना जाता की सायटीन वयचे काय खंय वयचे. म्हणजे तो मागीर तकली हे जाता की गोरवाचेर बसतले की आपलो जीव वाचवचो आणि आखताक हे जाता. आमी समज असं गेले कितें दुकानार गेले आणि कितें गेले रातचे तर काळोखान दिसना. मागीर एक मेन म्हणजे बायल सुद्धा मनीस आपटू शकता. वयताना जी गोरवां धांवन येता फाटसून आपटता. इवन हांगा सुद्धा सगळी हळशीक जाता देवळा कडेन सुद्धा. ज्याची हाती बांदिना आणि जो तो सोडटा. बरं त्याचेर कितें तरी कायमचो उपाय करपाचो गोरवांचो आणि एक तो स्पीड ब्रेकर घालचो ही सामकी विनंती आहा. कारण झू कोण पळय भुरगीं येता वलताक सामको त्रास जाता. आमी आतां मध्यमळ्याची सांजची भोवूंक गेली केन्ना गाडी येवन टेकता पडटा ती कळना. त्याच्यासाठी उपाय जावचो ही विनंती सारकी इमिजिएटली करपाची. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत, चोडणेच्यान जवाहर बर्वे आणि नानोडेच्यान महेश गोवेकार. कांय दिसांनी पावस अलगतलो आणि सुरू जातलो गोंयचो पर्यटन मोसम. गोंय सरकार पर्यटकांच्या येवकाराक तयार आसाच, पूण गोंयच्यो दर्यावेळो तयार आसात वय. कोलवा बीच पळयल्यार तरी तशें दिसना. वेळेर गेल्यार साबार गैरसोयीच पळोवपाक मेळटात. पर्यटन मोसम अजून सुरू जावना तरीकय गोंयच्या कांय दर्यावेळांचेर पर्यटक गर्दी करूंक लागिल्ले दिश्टी पडटात. दर्याच्या न्हाणाचो आस्वाद घेतात भुरग्या बाळा सयत. पूण कोलवेची दर्या देग मात अजून त्या मुडात दिसना. दर्यावेळेर वतलो जाल्यार सारकी स्वप्न नात. माती व्हांवून वचची न्हय म्हणून रेवेच्यो पोतयो घातिल्ल्यो दिश्टी पडटात. स्वप्नाय रेवेच्या पोतयेंचीच केल्यात. पूण ही थळावे पंचायतीन केल्ली तात्पुरती तरतूद. पर्यटन खात्यान हांगा लक्ष दिवंक ना काय. आज आमी आसात ते सेर्नांबाटी बीच. सेर्नांबाटी बीच जो आसा वो कोलवा पंचायती अंडर येता आणि आज तुम्ही पळयतात हे जे स्टेप आसात देंवपाचे हे स्टेप सगळे गेले कडेन आसात. दुसरे जी रिटर्निंग वॉल आसा ती मोडले कडेन आसा. हांगा तुम्ही आज पळयतात लोकांक हांगा देंवपाक इतली त्रास जाता की ताका असो आदार अशें म्हूण कांय ना. तरी पूण कोलवा पंचायतीन हेचेर तात्पुरती सोय म्हणून हांगा सद्याक ज्यो रेल्वेच्यो बॅग घालून तेणी सद्या तात्पुरती सोय केले कडेन आसा. लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हे कंप्लीट करचे कित्याक आतां पावसूय कमी जाला आनी टुरिस्ट सिजन चालू जावपाचें आसा. तुमकां सांगपाचें एक उदाहरण म्हळ्यार पयर नासान एक रिपोर्ट तयार केल्लो आनी ह्या रिपोर्टांक तेणी म्हणले कडेन आसा महाराष्ट्रा कर्नाटका हेजी बरोबरी गोंयचे तेणी एक नाव दिले कडेन आसा की गोंयची जे बीच एरिया आसा ही खंय तरी काबार जावपाची डॅमेज जावपाची संभव आसा 21व्या शेतकांत. म्हणटकीर हेजे वयल्यान तुमी आतां दिसता की तेजेच एक उदाहरण म्हणून आज ही जी रिटर्निंग वॉल आसा ही बिचाची सगळी गेले कडेन आसा आनी आतां हो खंय तरी रिटर्निंग वॉल जी आसा ही बांदपाची गरज आसा. ना जाल्यार जे नासाचे जे तेणी एक जे हें केल्ले इन्स्पेक्शन केल्ले आनी तांणी एक म्हणलेलें तें खरें जावपाक शकता. कित्याक आतां बीच म्हूण ते बीच सारकी उरना कित्याक तेंची धोड्यो कोसळत आसात. म्हणटकीर खंय तरी हेचेर सरकारान ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटान आनी स्थानीक पंचायतीन हेचेर लक्ष घालून हें बेगीच्या बेगीन हें करपाचें आसा. ना जाल्यार नासाची जी रिपोर्ट आसा हो खरो ठरतलो येणाऱ्या काळांत. कित्याक तेणी जे नासान सांगलां हें केन्ना हें ना कित्याक वास्को पोता साकून ते हांगा म्हळ्यार हो कोस्टल बेल्ट आसा. गोवा 365 खातीर सेरावली साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम खात्यान खणीच्या संदर्भात एक भरती काडल्या. आपल्या मनशाक मतींत धरून हो पोस्ट काडिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डान केलो. टेक्निकल असिस्टंट मायनिंग असो हो पोस्ट आसा. खण महामंडळान हो पोस्ट काडिल्लो जाल्यार समजूं येतालें. पूण भौशीक बांदकाम खात्यान मायनिंग कित्याक लागता असो प्रश्नय तांणी उपस्थित केला.
भौशीक बांधकाम खात्यान वेगवेगळ्या 27 जाग्या खातीर नोकर भरती केल्या. ही नोकर भरती करताना काय तेपा आदी कंत्राटी पद्दतीचेर घेतिल्ल्या भुरग्यांचो विचार कित्याक केलो ना, गोवा फॉरवर्डान विचारला. ह्या भुरग्यांक फिक्स करून बाकीच्या जाग्यां खातीर जायरात दिवं येताली, पूण तशें कांयच केल्लें ना. दुसरें म्हटल्यार त्यांनी एक टेक्निकल असिस्टंट मायनिंग म्हणून केलो, पोस्ट एडवर्टायज केलो. एक प्रश्न उत्पन्न जाता, PWD आता मायनिंग करून कमेस जाली काय म्हणून. मायनिंग PWDक लागता कित्याक हो सरकारान क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. एक स्पेसिफिक मनशाक BJPचो कार्यकर्तो एका मोतीन धरून हो पोस्ट स्पेशल हें केल्लो आसा म्हणून. हें जरी तर म्हाजें एलिगेशन रॉंग जाल्यार तुमी गव्हर्मेंटा लागीं क्लॅरिफिकेशन मागचें. एकल्या मनशाक मोतीन धरून हे तेणी पोस्ट हो क्रिएट केला. जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना ताणें PWDनूच थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ IT 27 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस फिल केल्ले. आनी हे 27 पोस्टांक आमचे गोंयकारूच भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्ल्यो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. ताका पयले 18,000 कितें रेम्युनरेशन दितालो म्हयन्याक, ते मागीर देंवयले 17,000 केले आनी ते मागीर वाडोवन आतां ते 21,120 रुपीज पे करता. 2019 हे पोस्ट क्रिएशन PWDन जालें तेन्ना इमिजिएटली हे 27 भुरगे जे जावन आसा आमचे लोकल गोंयकार, तांणी एक रिप्रेझेंटेशन दिलें गव्हर्मेंटाक, चीफ मिनिस्टराक, चीफ सेक्रेटरी PWD आनी कॉपी दिल्यो सगळे बाकीच्या मंत्र्यांक. आनी ताणें आपल्याची प्लायट सांगली. आनी हे आमचे 27 भुरगे जे आमचे लोकल ते थिंगासोर एक चेपण कशे उरलेले आसा आनी तांकां ग्रोथ ना. आतां जे जे तेंचे आवय बापायन पळय तेंचो ग्रोथ करपाक तांकां बरें शिक्षण दिलां, ते भाशेन तेंची ड्रिम्स आसलेल्यो. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट हे नोकऱ्यो एडवर्टायज करता तेन्ना हे 27 भुरग्यांचो फेट कितें. 8 वर्सां जालीं ते थिंगा सर्वीस करता. 8 वर्सांनी तांकां जायते एक्सपिरियन्स येयला. ताणें जायते कामां करून तेंचे एप्स डिवेलप केले आनी सॉफ्टवेअराचेर हार्डवेअराचेर तांचे कामां करून ई टेंडरिंग केलें. अशें जायते तेणी काम केल्लें आसा. आनी इतलो इन द कोर्स ऑफ देयर सर्वीस दे हॅव गेन इनफ एक्सपिरियन्स. हे भुरग्यांक थिंगासोर हें करपाक फिक्स करपाक परमनंट बेजीस फिक्स करून उरलेल्यो वेकन्सी आहा त्यो एडवर्टायज करूंक जाताली, पूण तशें करूंक ना. कित्याक अशें खबरो चलता की हिंगासोर बिडिंग चालू आसा. आमचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय सदांच म्हणटा की एक मेनू केल्लो आसा म्हूण, पूण हेतून आतां मेनूच न्हू, बिडिंग हायर बिडराक जॉब दिवपाचो हे BJP सरकारान चलयला. हितूंतल्यान सारकें स्पश्ट जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोविंदा रे गोपाळा ह्या पदाचेर मडगांव पाजीफोंडच्या युनायटेड यूथ क्लबान दहीहंडी व्हडा उमेदीन मनयली. कोरोनाचे सावट आशिल्लेंच तरीकय चड गर्दी करिनासतना कोरोना नेमाक पाळो दिवन उमेदीचे खीण अणभवले. पोरू प्रमाण ह्या वर्सा मडगांव पाजीफोंडच्या युनायटेड यूथ क्लबान कोरोना नेमांक पाळो दिवन मर्यादीत स्वरुपात दहीहांडी मनयली. दर वर्सा हो क्लब दहीहांडी फोडपाची सर्त दवरता, पूण कोरोनाक लागून ह्या वर्सा ह्या उत्सवाचेर आनी दहीहांडी सर्तीचेरूय मर्यादा आशिल्ली. ताका लागून ह्या वर्सा ही सर्त दवरपाक मेळ्ळी ना. युनायटेड यूथ क्लब पाजीफोंड मडगांव हाणें काल आपल्या मोठ्या दबाज्यांत आपलो गोकुळाष्टमी साजरी केली. तसोच आज दुसरी गोकुळ काला जावन आसा. म्हणजे युनायटेड यूथ क्लबान वर्स पद्दती निमित्ती आमी ह्या जाग्याचो मान दिन, दामबाबा मान दिन, तसोच दहीकाला कृष्णा मान दिन आज आमी मडकी फोडली आसा. ह्या महामारीका लागून 2 वर्सां जालीं आमकां त्रास जाल्ले, पूण लोकांचो प्रतिसाद खूब मेळत आसा. आमी ऑनलायन खूब कार्यक्रम करून दाखयला आनी अंदूं दाखयला. म्हणटकीर आमकां ह्या वर्साक आतां आमी ह्या जाग्याक हे दिन मान दिन आमी हो मडकी फोडली आसा. म्हणटकीर वर्सां आमी फुडें देवान
हे कोविड हे महामारी जें आसा तें वचचें आनी आमकां दहीकला भरपूर करून दिवचो अशें आमी देवाडीन मागता. देव बरें. त्या भायर आमचो ह्या वर्सा खरो प्रोग्राम 5 वरांचे ऑनलायन आमी घालतले. काय एंट्रीज आमी जायते एंट्रीज आयल्या फॅन्सी ड्रेसाचे आनी मेहंदी 2 कॉम्पिटिशन दवरिल्ले आनी ते जायते एंट्रीज आयला तेचो निकाली आयला. आज आमी फूल प्रोग्रामचो ऑनलायन सेट आसा. बिकॉज ऑफ हे पॅन्डेमिका खातीर आमी एक हांगा व्हडलो प्रोग्राम करूं शकूं ना पूण फूल ऑनलायन 2 वर्सां आमी ऑनलायन प्रोग्राम करीत आयिल्ले आसा आनी ह्या वर्साय आसा 5 फेसबुकाचेर सगळ्यांनी पळयचे युट्यूबार सगळे मिडियाचेर आमी लॉन्च करतले एज युजल आनी विनर्स सगळे म्हणजे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन त्या भायर मेहंदी कॉम्पिटिशनाचे विनर्स थंय जाहीर जातले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. 4 सप्टेंबरा मेरेन गोंयांत कमी चड प्रमाणात पावसाची चिन्हां आसात. हवामान खात्याचो अदमास. पूण हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. राज्यात ह्या काळात चडांत चड 29 आनी उण्यांत उण्यांत 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. दक्षिण पश्चिम मोसमी वातावरण सर्वसाधारण असलें तरी फुडल्या कांय दिसांनी पावस वाडूं येता. सप्तकभरा खातीर नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी कितें सुचोवणी हवामान खात्यान दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.